Yes, yes. गुड मॉर्निंग देवळ दिसतं प्रेसाक आनी सगळें जाता आयज आमी आमच्या पंचायती तर्फे प्रेस कॉन्फरन्स मिटींग जाता बिकॉज आमी हो मार्केट कॉम्प्लेक्स आनी बस स्टँड हो विशय आमी आमचे घेता आयज आनी हो मार्केट कॉम्प्लेक्स जो आमचे कडेन आसलो फ्रॉम द इयर 2004 टील नाव आता हे आयज म्हाका दिसता हें पूर्ण जातलें कित्याक आमी आमचें विजन आहलें इन द इयर 2004 हे पंचायत आदले पंचायत आमचे पंचायत आमी आमची जेन्ना हांव आसलो तेन्ना तेन्ना आमी केल्ले हो प्रोजेक्ट रिपोर्टूय केल्लो सेईंग दॅट हो हे मार्केट एरिया जी कितें आसा ती आमकां न्यू मार्केट एरिया आनी बस स्टँड ते आमकां आमचे बोडक्या वाडाशीर आमी प्रपोज केलेले आसा with petrol pump is the opposite भितर आसा ती आख्खी एरिया which is about 35,000 square meter. आता तेन्ना आमकां आर्किटेक्ट तुलियोन हो प्लॅन काडून दिलेलो आनी तो आमी फॉरवर्ड केलेलो टू द टावन प्लॅनिंग देन द डायरेक्टर ऑफ पंचायत आनी सगळे कडेन आनी जेन्ना आमची ही प्रॉपर्टी आमची न्हू आशिल्ली तेन्ना आमी हे सगळे एक्विजिशन प्रोसेस चालू केल्लो पूण जेन्ना पंचायती कडेन तितले पयशे ना 35,000 एक्वायर करपाक सो तो आमी मातशे फाटीं सरले आनी तितले आसतना आमी सगळो हो एप्रुवल घेतलो चेंज ऑफ लँड यूज झोन केलो मागीर एप्रुवल घेतलो फ्रॉम द डायरेक्टर ऑफ पंचायत टू एक्वायर दीस लँड देन ऑल द अदर प्रोसेसीस लायक BDOंसान एप्रुवल घेतलो हे सगळे एप्रुवल घेवन हो प्रोजेक्ट पेंडींग आसलो हे इतले म्हणसर आमकां रिसंटली आतां इन द मंथ ऑफ दीस मंथ ओन्ली आमचे कडेन एकलो मनीस येयलो सांगून की हो प्रोजेक्ट ते करता म्हणून लायक दे आर टाटा ग्रूप ऑफ कंपनीज इट इज टाटा ट्रेंड्स which is headed by Noel Tata, he is the chairman, and it is represented by the advisor, Mr. R.A. Shah, together with their team. एक about 4 जाणांनी येयल्ली ती आनी ती आमी इन्स्पेक्शन केल्ली 4 तारखेर सप्टेंबराचे एक सायटीर आमी गेलेले आनी ती ताका प्रोजेक्ट दाखयले आनी दे वर हॅप्पी अबाउट इट आनी ते म्हणाले आमी JV प्रोजेक्ट करुया और PPP मॉडल सो आमी म्हणलें ही प्रॉपर्टी आमची न्हू सो वी हॅव टू गो टू द पीपल फर्स्ट सो त्या पासून आमी एक ग्राम सभान घालतले विथ द कमींग ग्राम सभा लोकांचे आय मीन जे प्रॉपर्टी ओनर आहा तांकां कॉन्फिडन्सान घेतले तेंच्या उपरांत कॉन्फिडन्सान घेतल्या उपरांत आमी तांकां सांगतले बाबा आमी हो प्रोजेक्ट करता म्हणून सो तांकां जाय म्हणजे कुंगोडच्या लोकांक जाय जाल्यार आमी फुडें वयतले कुंगोडच्या लोकांक नाका जाल्यार आमी वचपाचें गरज ना कित्याक हो प्रोजेक्ट एकूच आमचो कितें जाला कालांगूट आयज कंजेस्टेड जालेले आसा आनी आयज तूं मार्केटान वचून पयशेच नासून जाल्यार कितले त्रास जालेले आहा ते आमकां इवन दो आमी हे मार्केट आमचे नांवार आसा आमचे कालांगूट मार्केट ते बेंजामीन गॉयस फ्रेंड्सान आमकां दिलेली आसा अबावट 1000 स्क्वेअर मिटर आनी ती 1000 स्क्वेअर मिटर आमची प्रॉपर्टी भितर आसा सो ही प्रॉपर्टीचेर आमी तांकां पयले आभार मानूंक जाय ते पयले आभार मानूंक जाय कित्याक इतली वर्सां जाल्यार आमकां मार्केटाक सुवात दिली म्हणून सो आतां चड कंजेस्टेड जाता लोक खूब येता हांगासर सो आमी हो प्रोजेक्ट रिपोर्ट करता आसतना आमी म्हणलें की हो प्रोजेक्ट रिपोर्ट की आमकां कालांगुटाक पयलो बऱ्याक पडटलो मागीर कांदोलींकूय बऱ्याक पडटलो आवट एंड आवट दे कॅन कम मागीर सालिगांव आवट एंड आवट दे कॅन कम आरपोरा Oparra, they can out and out, they can come, do their shopping and then they can go. Noel Tata, chairman, तेका धाडलो आनी तेणेनय आमकां हे सगळे डिटेल दिल्या आनी आतां डिटेल दिवपाच्यो आसात थोड्यो आनी ह्या दिसांनी ते आमकां प्रोजेक्ट रिपोर्ट करतले आनी तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आमी ग्राम सभानूय घालतले सो हे सगल्यो NOC आमच्यो आदल्यो आहल्यो तितल्योय आमी घेतलेल्यो आसा आनी म्हाका खूब भोगता की एटलिस्ट आफ्टर 20 years or 24 years हे आमचो प्रोजेक्ट चालू जाता म्हणून आनी हांव खोशी जाता कित्याक तेणेनय म्हाका म्हटलें गो हेड
यू डोंट हॅव टू वरी हो प्रोजेक्ट आमी करुया म्हणून. सो दी बेसीक job of a panchayat is to give service to the public, and this is what we want to do. Like जर तर आमच्या लागीं हे कन्स्ट्रक्शन ऑफ मार्केट कॉम्प्लेक्स जालें जाल्यार मार्केट कॉम्प्लेक्सान बाश्टे सारको आनी आमचे 25 कोटी खुशी जातले, कित्याक एटलिस्ट आमी आसतना हे मार्केट कॉम्प्लेक्स जालें म्हणून. आनी दे वील बी डुईंग दीस विदीन 1.5 year to 2 years हो प्रोजेक्ट, because it is a big company where they will be spending about 275 crores on this project. They will be doing it. आमचे कडेन एक पयसो आसतना, बट ओन्ली इनकम, सम इनकम एंड ऑल विल बी कम टू द पंचायत. मागीर थंयसर आमकां कितें आसतलें की बस स्टँड, मार्केट कॉम्प्लेक्स, देन आमकां पंचायत घर आसतलें थंयसर, मागीर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आसतलो, मागीर हेल्थ डिपार्टमेंट, मागीर आमची एक कम्युनिटी सेंटर लायक हाऊ डू यू हॅव अ कला अकॅडमी एंड ऑल तशें आसतलें. आनी मागीर तेंचे ते व्हडले शोरूम्स आसतले. दीज आर द big companies. So we are marching ahead towards one step ahead. Like I think we should public also knows that what is Tata Trends. They have a big companies and big showrooms and all. So they will be coming with that trend in Kalangut with all the concept. सो हितून आमकां पयसो भोगता की एक पयसो पंचायतीन पडूंक जायना, सगळे इन्फ्रास्ट्रक्चर ते दितले आमकां आनी आमी खुशी आसतले. So property belongs to villages. If villages, as I told you, we are putting this proposal to the villages. It is a JV project. The advisor of that company will be coming to panchayat and bringing the people will be called over here to have a JV project. How we will go ahead or how they will go ahead with the project. So all this Bakaji concerned officers been also it will come in one complex only everything. Yeah, everything in one complex. It is 35,000 square meter. 35,000 square meter. And after completing the project will be तुमच्या handover तुमका असतले तुम्ही पैसे or they will be looking after it. They will be looking after that. And they will be giving all the things to them, the villagers. JV project, they will have been speaking with them. जिथे आपणाचे भासाभास करतले बाबा हे म्हजें लँड म्हाका कितें मेळटलें हितून, और म्हजें कितें 99 years आसतले, और आमकां शॉपां मेळटलीं, वो कितें जातलें तितून. सो आमी अशें केलां की एक लाख तरी शॉपां. आफ्टर दॅट पंचायतीक कितें बेनिफीट खूब आसतलो, आमकां रेव्हेन्यू आसतलो खूब. द रेव्हेन्यू द मेंटेनन्स जे कितें जाता ते दे विल बी डुईंग इट. त्याच्यावर किती कंडिशन आम्ही घातल्या ना अजून पासून काय देऊ ना, प्रपोजल दिलेले ते आमकां प्रपोजल कांयच ना, अजून येवंक ना. प्रपोजल येतलो आनी अशें सांगून गेले ते. सो लेट देम पुट इन ब्लॅक अँड व्हाईट एंड देन आय कॅन आन्सर युअर क्वेरीज. द लास्ट क्वेश्चन, आता जसं म्हटलं तुम्ही की प्रॉपर्टी तुमची ओके, बाकी जे कलांगूट पीपलांची, सो इन फ्युचर तांकां जर प्रोजेक्ट नाका आणि त्यांचे म्हणणे की तांकां हँडओव्हर करच्या परस तुम्हीच पळया सगळे. आमच्या एवढे दिवंक जायना, आमच्या एवढे करूंक जावचें ना न्हू. आमचे टॅक्सां कितले आहा, आमचो रेव्हेन्यू कितलो, आमचो 25 कोटीच म्हळें आख्खो बजेट. रायट, आमी कशें जातले, लोकांक नाका अशी. हांव व्हेरी क्लियर, आयज तरी लोकांक जाय जाल्यार आमी फुडें या. लोकांक